ओके, सध्या तुमचे बीजेपी ऑफिसात ते इनॉग्रेशन करपाक म्हाका दिसता इनवायट तुमच्यानी अमित शाह हय. केला. सो केन्ना आनी एक्सपेक्टेड आनी केन्ना पार्टीचे तर्फे बी तांकां आमी ऑफिशियल पत्र दिल्लें आसा आनी त्या संदर्भांतल्यान तांचो हयकार आसा तो आयिल्लो आसा. पण बाकीचे सगळे ऑफिशियली सगळे इतले 6 सप्टेंबराक भोवतेक ते गोंयांत येतात आनी 7 तारखेक तांचो कार्यक्रम आसा. पण जो पर्यंत ऑफिशियली ते सगळे जायना तो पर्यंत सांगप समान न्ही आनी म्हणून आमी पत्रकार परिशद घेतली आनी लोकांक आमी कळीत करतले. वांगडा जो पोरवोरचो फ्लायओव्हर आसा तो म्हणून म्हटलें की सरकाराचे सगळे विशय आसा. हांव पक्षाचे जे म्हाका विचारले ते हांवें सांगले ऑफिसाचे. आमी तांकां कळीत केलें की 2-3 तारखे तांकां आमी धाडले. तांच्यो त्यो तारख्यो तांकां ज्यो वेवस्थीत तारख्यो अवेलेबल आसात त्या तारखेक ते करतले. तेन्नाच आमी ऑफिशियली सांगूंक शकता की बाबा हें. म्हणून म्हटलें की तारखे समजा 22 ऑगस्ट जावंक शकता, 6 सप्टेंबर जावंक शकता, 7 सप्टेंबर जावंक शकता किंवा कदाचित ते आनी परत येवन केन्ना करतले ते तांचेर निर्भर आसा. म्हणून आमचे माननीय आमी बाई शाहजान दीस ओके करून आमकां ऑफिशियली सांगतले हो आमचो प्रोग्राम जाल्यार त्या अकॉर्डिंगली आमी चवथीच्या पयलीं जातले. बहुतेक म्हणून म्हटलें न्ही ती सुद्दां तारीख जावंक जाय न्ही तांची. तारीख जाल्यार त्या दिसा जातलें आनी आमी तुमकां खरेंच तुमकां संपूर्ण गोंयचें भुशण तें सगळ्या गोंयाकय आमी तांकां कळीत करतले आनी आपुणूय आसतलें. ऑफिस तुमचें कंप्लीट आसा तशें पळोवपाक गेल्यार? हय, ऑफिस हें 90 पयलीं 90 म्हणिल्लें न्ही आतां 95 आतां 95 आनी 5% एक्स्ट्रा 95% 90 मोर देन कंप्लीट जाल्लें आसा. ओके.